आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। नमस्कार तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। गोंयभर सध्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचे वारें नेटान व्हांवपाक लागलां आनी जे जे पक्ष गोंयांत कार्यरत आसात तांचे उमेदवारांनी प्रचाराक नेट धरला। आता कांय मोजकेच दीस उरल्यात तेन्ना आयज गोमंतक टीव्ही आयिल्लो आसा रेईस मागूस पंचायत क्षेत्रात आनी हांगा जी सुवात आसा ती खासा बायलां खातीर राखून दवरिल्ली आसा। तर आयज आमी आयिल्ले आसात रेईस मागूस पंचायत क्षेत्रातले आम आदमी पक्षाची उमेदवार प्रगती संदीप पेडणेकर। तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। नमस्कार। जिल्लो पंचायत वेंचणूक जी आसा ती 20 डिसेंबराक जावपाची आसा आनी त्याच फाटभुंयेर जशें हांवें सांगलें आमी आयज रेईस मागूस आयले। तर मॅडम तुमच्या राजकीय प्रवासाची सुरवात कशी कितें जाली? म्हाका पयलीं सावन सोशल वर्काची उमेद आसली आनी ताका लागून हांवें सदां पळयतालें भायर भितर भोंवतना लोक कशे सफर जाता आनी तांकां लागून म्हाज्या मनान सदां तळमळ आसली की तांकां लागून कितें तरी करचें। ताका लागून हांव सदांच प्रयत्नशील आसतालें म्हाजे तरेन हांव कितें हेल्प करपाक। सोशल लायफान म्हणजे लोकां कडेन कनेक्टेड रावतालें सदांच आनी अजुनूय आसा कनेक्टेड। जेन्ना तुमी राजकीय प्रवासान म्हणजे प्रवेश करपाचो निर्णय घेतलो तेन्ना तुमच्या फॅमिलीचे कसो तुमचो सपोर्ट आशिल्लो? फॅमिली म्हणल्यार पयलींच्यान हांव आसा म्हणजे आमचे फॅमिली मेंबर सुरेश पडवळकर आसले तांच्या बरोबर हांव आसलें पयलीं म्हणजे तांच्या बरोबर म्हणजे पॉलिटिकल ते आसले पळय तेन्ना तांच्या बरोबर हांव सदांच आसतालें आनी तांकां पळोवन पळोवन म्हणजे दिसतालें हे जशें लोकां खातीर करता कामां तशें हांवूय फुडें सरून करचें आमच्या लोकां खातीर आमच्या समाजा खातीर सगळें हेच इंटेंशन आसलें म्हज्या मनान। आनी अजुनूय आसा की लोक म्हाका सांगता हांगासर लोक म्हणचे परस आमचीच सगळीं आसा तेन्ना सगळ्यांनी म्हणटा बाय तूं फुडें सर आमी तुज्या बरोबर आसा तूं आमच्या खातीर करतलें आमकां खबर आसा विश्वास आसा। आनी तेंचे समस्या आसा ते हांव सदां पळयता आयकुनूय आसा आनी तांकां दिसता की फुडें प्रगती आमच्या खातीर करतले म्हणटकूच तेंचे सगळे वटेन म्हाका फूल सपोर्ट केल्लो आसा। आतां हांव 3रे वर्स जालें हे कॉन्टेस्ट करीत आसा। ह्या फावटी सगळ्यांनी म्हाका सांगलां बाय तूं निश्चिंत राव आमचे सगळ्यांचे वोट्स तुका कित्याक तूं आमचे सगळ्यांचे घरचें जावन आसा ताका लागून। तुमचो राजकीय मेंटर इन्स्पिरेशन म्हणटा पळय की आपूण राजकारणांत जशें तुमी सांगलें कोणाक आपूण पळयतना लोकां खातीर वावुरतना आपणें पळयलें म्हणून तसो एक कोण तरी तुमचो रोल मॉडेल? आमचो हांगासरलो सुरेश पप्पा जावन सुरेश पडवळकर तो म्हजो काकाच आसा आनी फॅमिली मेंबर म्हणटकूच तांकां तांच्या बरोबर वावरतना म्हाका दिसतालें सदांच की हे जशें वावरता इतलें काम करता तशें म्हज्या हांगासरल्या मनशा खातीर हांवूय करचें काम कित्याक लोकांचें एक्सपेक्टेशन आसा लोक म्हाका पळयता की हांव काम करतलें सो म्हाकाय दिसलें आय कॅन आनी लोकांचो आवाज म्हणून आज हांव भायर सरिल्लें आसा कित्याक हांगा आमचे वेऱ्या नेरूल पिलेन हांगा सगळ्याक सोशल वर्क म्हजे लोकांनी पळयल्लें आसा सगळ्यांनी पळयल्लें आसा तेन्ना लोकांनी म्हाका सांगलें बाय तूं राव ह्या फावटी आतां हे म्हणजे 3रे फावटी आसा ह्या फावटी सांगलें फूल एश्यूर केल्लें आसा म्हाका की बाय तूं आमचें कामां करतलें तूं फुडें सर। येस तशेंच तुमी जेन्ना पळय हो निर्णय घेतलो तेन्ना आम आदमी पक्षूच कित्याक तुमी निवडलो? लास्ट टायम जेन्ना कोवीड आयिल्लो पळय तेन्ना एक्चुली खरें गरज आसली भायर सरून एक हेल्पाचो हात दिवपाचो तो आम आदमी पार्टीन त्या वेळार केला। जे बॅग्स आसले पळय ल्हान ल्हान म्हण कडधान्याचे ते आमी पावोवपाचे घरान प्रयत्न केल्लो आसा तेन्ना एक्चुली तेन्ना खऱ्यांनीच गरज आसली कित्याक ते वेळार म्हणजे लोक सफर जाताले म्हणू शकना हांव म्हणल्यार तेन्ना एक्चुली गरज आसली। तशेंच फाटल्या 10 वर्सां तुमी गोंयचें राजकारण पळयलें आनी सद्याची राजकारणाची परिस्थिती ताचेर तुमचे कितें विचार? सद्या राजकारण म्हणल्यार राजकारणाचें म्हणल्यार उलटा पुलटा सगळें चालू आसा हे तें तितून एडमिनिस्ट्रेशनूय सारकें ना कोलॅप्स जाल्लें आसा। एक सामान्य मनीस आसा तो सफर जायत आसा तांचो आवाज वयर पावत ना तांकां खंय तरी दाबलेले वता तांचें कितें म्हणटा मागणी आसा ती पुरी जायना। आतां आमच्या हांगाच सर पळयात कितलेशे भुरगीं आमचे एड्युकेटेड आसा म्हणल्यार अनएम्प्लॉयड आसा तांच्या खातीर अजुनूय कांय सुविधा ना ती बेकार आसा। आमचे हांगासरले निल्लीचे ड्रायव्हर आसा ड्रायव्हर भाव आसा म्हाजे सगळे तांचोय आवाज आसा। आमचो
चेतन भाव आसा कामत तो तेंच्या खातीर आवाज उठयत आसा. हांवूय तेंच्या बरोबर सदांच आसतलें. तेंचे कितें इश्यू आसा ते सगळे सॉल्व करपा खातीर. तशेंच रेईस मागूस वाठारांत अशे खंयचे म्हत्वाचे प्रश्न आसा जे सोडोवपाची गरज आसा आनी तुमी ताचेर भर दिता? मोस्टली आतां आमी पळयलें जेन्ना हांव भायर सरलें लोकां मेरेन तेन्ना हांवें पयलें खुबशे एज्युकेटेड भुरगीं आसा पळय ते अनएम्प्लॉयड आसा. ग्रॅज्युएट जाल्ले आसा तांकां कांयच बेनिफिट्स मेळना. एक तांचे एक्सपेक्टेशन आसा निदान आमकां थोडे मंथली कितें मेळचे पयशे बी ते हांव ट्राय करतलें सॉल्व करपा खातीर. तशेंच हांगासरले रोड आसा पळय रेजमागूस बी थंय मदीं मदीं तांचें हें आसा एक्सपेक्ट की स्पीड ब्रेकर घालचे. तशेंच बस ना आमचे भितरले लायनीन ती बसीचो इश्यू सांगले लोकांनी. तशेंच मदीं मदीं सगळ्याक वता थंय दिसता की सांगता आमचे रोड बाय सारके ना ते मातशे रोड वॉटर तो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक जाय. ओके. तशेंच सद्या बायलां जी आसात हे सीट जी आसा ते बायलां खातीर राखीव आसा तेन्ना तुमी बायलांक घेवन फुडें वचपा खातीर तुमी बायलां खातीर कितें वावर करता? बरोबर आसा वो सीट बायलां खातीर रिजर्व जाल्लो आसा आनी हांव एक बायल मनीस जावन म्हणजे समजता की बायलांचें दुख्ख कितें आसा पळय तें बायलांचे नीड्स हांगासर कितें आसा तें आनी हांव म्हाजे तरेन फुल्ली एफर्ट घालतलें की तांचें कितें एक्सपेक्टेशन आसा सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणा जावं आनी कितें जेंची मागणी आसा ती हांव पुरी करपाक हांव म्हाज्या सगळ्या बायलां बरोबर उबें रावतलें तेंचो आवाज म्हणून. तशेंच आयज काल तरणाटी भुरगीं जी आसात ती राजकारणा परस खंय तरी राजकारणा कडेन फाट करून आसात. तांकां जें कितें चल्लां तें चलू दी असो तांचो एक हे जाल्लो आसा. तेन्ना त्या भुरग्यांक ह्या ज्या भुरग्यांक फुडें ह्या राजकारणांक प्रवेश करपाक किंवा राजकारणा खातीर तुमी कशें कितें तांकां प्रोत्साहन दितले? एक्चुली भुरग्यांक म्हणटा ते नवे जनरेशन सायडीकूच काडून दवरलेलें आसा. तांकां कांय रोलूच ना अशें केल्लें आसा सद्याच्या हितून. म्हाजें हें आसा जे आमचे नवी पिढी आसा जे आमचें भविश्य आसा तांच्या खातीर खुबशे स्किम्स आसा जे हांव तेंच्या पर्यंत पावयतलें. आमचे हितून हांव पळयता म्हणजे भुरग्यांचे टॅलंट्स आसा टॅलंटेड खूब भुरगीं आसा म्हणल्यार तांकां तेंचें कॅरियर बिल्ड अप करपाक तितलो वाव मेळना. तेंचे कितें म्हणटा एक्टिविटीज आसा ते तितले पुरते स्टॉप जाता. तेंचें कॅरियर बिल्ड अप करून तांकां लायमलायटीन हाडपाचो कोण प्रयत्न करना. तर हांव म्हाजो भर घालतलें जे आमची नवी पिढी आसा तांच्या खातीर कितें करपा खातीर आमचे ग्रावंड्स आसा ते खुबशे हांगासर प्लेयर्सूय आसा भुरगे तांकां बरे फॅसिलिटीज प्रोवायड करपाक. तशेंच यंग जनरेशन आसा तांकां हांव म्हणटा की तुमी म्हाज्या बरोबर रावा तुमच्या खातीरूच सरलेले आसा हांव भायर तुमची कामां जावनी म्हणून. एक नव्या जनरेशनाक एक नवी वाटचाल दाखोवपाची आसा. न्यू रेवोल्युशन आमी करुया सगळीं जाणां एकठांय येवन. तशेंच आम आदमी पक्षाचे अशे खंयचे उपक्रम आसा जे तुमी फुडें घेवन वतली? आतां पॉलिक्लिनीक स्टार्ट आसा ऑलरेडी ताजे खुबशे बेनिफिट्स लोक घेता. पेशंट्स तांकां लाभदायक म्हणजे मेडिसिन्स प्रोवायड करता. डॉक्टर्स वचून तांचे सर्विसेक आसा. तशेंच आनी आतां अशे खुबशे स्किम्स आसा जे लोकांक सगळ्या मेरेन पावोवपाचे आसा आमी आनी बरें ताकी लोक एक्चुअल कितें नीड्स आसा पळय ते तांचे बेसीक नीड्स कंप्लीट जावचे. तशेंच आतां गोंयच्या अशे खंयचे क्षेत्र आसा गोंयान खंयचे फिल्ड आसा जातून उदरगतीची गरज आसा आनी तुमी ते हांगासरल्यान रेईस मागुसांतल्यान सुरू करपाक सोदतात? हांव हांगासर म्हणटा सगळे पयलीं एकठांय जावन आमचे हांगासर खुबशे अशे हे आसा प्रश्न आसा जे सगळे गांव आनी आमी एकठांय येवन सॉल्व करपाक सोदता. हांगासर आमचे तिसरेकार भाव आसा हांगासर तेंचे सद्या पोटार येयल्ले आसा सगळे नवे उपक्रम येता पळय तितून म्हणजे तातूंत कितें जाल्लें आसा जे रोजी रोटी आपले भरता पळय पोट भरता पळय ते फाल्यां बंद जातलें. ते खातीर हांव म्हणटा आमी सगळे जाणां एकठांय येवया. तुमच्या खातीर हांव भायर सरला तुमी म्हाज्या बरोबर रावा आमी आवाज करुया. जे पारंपारीक वेवसाय खंय तरी ना जायत चल्ल्यात ते तुमी परत? हय हांव तांकां सगळ्यांक म्हाजो सपोर्टीव हँड आसतलो. हांव तांच्या बरोबर म्हजो तेंको सदांच आसतलो. आमचे फिशरमॅन भाव जे आमचे लोकल आसा आमचे सगळे तिसरेकार हे ते जे आपले रोजी रोटी तेजेर चलयता घरदार चलयता कित्याक आनी काय एम्प्लॉयमेंट हांगा कांयच ना तर ते तेंचे पोट जावन जाल्ले आसा. तर तेंच्या खातीर हांव म्हाजे तरेन प्रयत्न करतलें सदांच तेंच्या बरोबर रावचें तेंच्या खातीर फॅसिलिटीज प्रोवायड करपाक. तशेंच टॅक्सीकार भाव जे आसात सद्या गोंयान टॅक्सीचो हो जो इशू चल्ला भायल्यो टॅक्सी येतात ते येतात ताचेर तुमचें कितें? तेच हांगासर आतां हॉटेल लॉबी जाल्ली आसा. हांव म्हणटा हांगासर आमचे स्थानीक भुरगे आसा आमचे भाव आसा पळय तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स दिवपाचे. जे हॉटेल्स आसा तातूंत तांचे पयलीं हें करपाचें तांकां पयलीं प्रमोट करपाचें हांगासरल्यान. तशेंच जे कितें प्रॉब्लम्स आसा इशू आसा सद्या आतां खुबशे ते खूब वेळ जाल्लो आसा चालूच आसा इशू जे
तर त्यांच्या बरोबर हांव तांकां त्यांचो पाठिंबा दिवपाक सदांच फुडें आसतलें, हांव एश्यू करता. तर गोंयांत तुम्ही गोंयचें राजकारण पळयलां, गोंयचो जो पक्ष सत्तेर आसतात खंय तरी गोंयांत राजकारणांतूय बी नेपोटिजम आयलां अशें तुमकां दिसता, आनी हाचेर खंय तरी हो पक्ष वावुरतलो फुडें हें ना करपा खातीर? हय, डेफिनेटली. आमी आम आदमी पार्टी जनतेची जावन आसा, लोकां खातीर सर्वीस प्रोवायड करपाचें फूल इंटेंशन आसा. एक बारीक मनीस आसा तेजो आवाज वयर घेवनी, तेंची जी समस्या आसा बेसीक आसा, चड व्हडली आसना. लायट आसता, इलेक्ट्रिसिटी म्हणा, घरां उदकाचो प्रॉब्लम आसता, रस्ते आसा, हे बेसीक जाल्लेच आसा. ताजे शिवाय एक वुमन्स पावर, तांकां एम्पावरमेंट करून तांकां फुडें काडपा खातीर म्हाजो यत्न आसतलो सदांच. आनी बायलां खातीर जशें तुमी सांगलें, बायलांक घेवन तुमी फुडें वतले, अशें कितें उपक्रम सेल्फ हेल्प ग्रूप जाले, पूण अशे थोड्यो बायलो आसात ज्यो अजुनूय खंय तरी गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आसात, तातूंत बायलांय शिकार जाल्ली आसा. सो हाचेर कसो कितें तुमी उपाय येवजण काडपाक सोदता, हो पक्ष कसो वावरता? बेसीक हांगासर म्हणजे कितें म्हणटा ते ताका, बेसिकली फॉर कराटेज बी अशे हे आसता पळय प्रोग्राम्स, तशे सेल्फ स्ट्रॉंग जावपा खातीर हांव तांकां हे प्रमोट म्हजो पातून म्हणजे अशें कितें स्टार्ट जावपाक, म्हणजे ती भुरगीं आमची आसा पळय ती तातूंत एक्टीव जावनी आनी स्वताचें रक्षण पयलीं स्वता करूंक शिकूनी, अशें उपक्रम दवरतले. तशेंच बायलां आसा तांचे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा तांकां प्रमोट करपाक, तांच्या मेरेन खूब अश्यो स्किम्स आसा भितर, त्यो तांच्या मेरेन व्हरून पावोवपाक. आनी तशेंच आमची जाणटी आसा तांच्या खातीर म्हाका कितें करून दिसता की तांच्या खातीर अजून म्हाका दिसना की कितें केल्लें आसा. तांच्या खातीर अशें सांजचे बी अशें म्हणल्यार न्यूज पेपर जावं कितें अशें बसून, म्हणजे ज्या हाका सगळीं जाणटी एकठांय येवन बसूं शकता, तांच्या खातीर एक असो प्रोग्राम अशें कितें दवरूं शकता, म्हणजे ती तेंचो बेनिफीट घेवं शकता. अशें तुमकां दिसता की आयज फक्त तरणाटी पिळगीच न्ही, जाणटी जी कोण आसात जांचेर खंय तरी निग्लेक्ट जाला, सो तांकांय बी म्हणजे आतां पळोवपाक गेल्यार गोंयांत फक्त अनाथाश्रम न्ही तर जे वृद्धाश्रमांचोय आंकडो वाडत आसा. सो हाचेर तुमी आतां जशें म्हणलें की तांकांय खंय तरी बसून लेजर टायम, सो म्हणजे तांच्या खातीर म्हणजे सांजचें म्हाज्या मनान अशें म्हणजे अशें सांजचें खंय एक स्पॉट दवरचो, म्हणजे ते जाग्यार ती फ्रिली येवन सगळ्या जाणां बसूं शकता, आपल्याचे एकमेकांचे उलोवं शकता, तितलो टायम पास करूं, गार्डन अशें, म्हणजे ते जाग्यार ती येवन स्वता आपलें मत मांडूंक शकता, उलोवं शकता. तांच्या खातीर रिफ्रेशमेंट कितें सांजचे च्याचे जावं आनी कितें, म्हणजे ती फ्री टायम आपलो टायम स्पेंड करूं शकता पळय, अशें कितें करपाचें म्हणजे मनान आसा. येस, तशेंच आनी कितें तुमचे अशे उपक्रम किंवा तुमी अशें नॉर्मल उलोवं शकता, म्हणजे कितें आनी तुमचे तकलेन आसा अशे क्वेश्चन्स कितें? तकलेन आसा म्हणल्यार बेसिकली आतां हांवें सांगलां आमचे मेन प्रॉब्लम हांगासर टॅक्सी कार भावांचे, तो व्हडलो इश्यू जावन आसा. मागीर हांगासर आमचे रेजमागूस भितरल्या सायडीच्यान तांकां अजून सुद्दां बस सर्वीस ना, ती बस सर्वीस प्रोवायड करपाक जाय. मदीं ते स्पीड ब्रेकर्स बी ते सांगलेले आसा. आनी मेन ग्रॅज्युएट भुरगीं आसा, ते ग्रॅज्युएट भुरगीं आसा शिकून सवरून घरान बेकार आसा, तांकां कितें तरी फायनान्शियली हेल्प करपाचें, तो म्हाजो मुद्दो आसा. तशेंच बाकीचे हांव म्हाजे हितून सगळें एम्पावरमेंट करपाक बायलांक हांव प्रयत्न करतलें. येस, तर लोकांक पटोवन कशें तुमी आतां तुमी घरांनी दारांनी वतात तेन्ना बायलो बी तुमकां कशें कितें तो प्रतिसाद कसो आसा लोकांचो? खूब बरें आसा रिस्पॉन्स आसा, कित्याक तांकां खबर आसा ह्या फावटी प्रगती जावन ना, जर सगळ्यांचो आवाज जावन भायर सरलेले आसा आनी तांकां सगळ्यांक विश्वास आसा की ह्या फावटी प्रगती आमच्या खातीर करतले, प्रगती सगळ्यांचो आवाज म्हणून भायर सरलेले आसा. आतां विधानसभा वेंचणूक जी आसा ती 2 वर्सांनी येवपाची आसा, त्या फाटभुंयेर हे इलेक्शन कितलेशें इम्पॉर्टंट अशें तुमकां दिसता? सगळीं जाणां म्हणटा हाजेरूच हे झॅडपी इलेक्शनाचेरूच सगळे बेज आसा. तें राजकारण म्हाका कांय चड कळना, फक्त हांव चल्लां फक्त म्हाज्या मनशांची सगळ्या जनतेची म्हाजे कडल्यान सेवा जावनी, इतलेंच म्हजें इंटेंशन. विधानसभा वेंचणूक येवपाची आसा अशें तुमकां सांगलें, तर तेन्ना आम आदमी पक्ष जर आतां जिल्लो पंचायत लेवलाचेर वेंचून आयलो तर फुडें तुमची वाटचाल कशी आसतली? सद्या कितें चल्लां तें सगळ्यांक खबर आसा, सगळ्याक एडमिनिस्ट्रेशन सगळें कोलॅप्स जाल्लें आसा, भ्रश्टाचार वाडलेले आसा, लोक सेफ ना, फाटले इन्सिडंट जाल्लो आसा आनी तितून लोक सफर जाल्ले आसा. तर अशें भ्रश्टाचार आनी सगळें करप्शन थांबोवपाक जाय जाल्यार हांव प्रिफर आनी सगळ्यांक सांगता आम आदमी पार्टी हें करपाचें, जे करप्शन फ्री आसा आनी लोकांचे सर्विसी खातीर सदांच फुडें आसा. हे जे भ्रश्टाचार बी चल्ला ते आमी सगळे क्लीन करुया. आमचो गोवा आमी सगळे
बरे तरेन हें करुया, फुडें व्हरूया. पयलीं जसो गोंय म्हणजे लोक बेजिकली गोंयान येताले कित्याक पर्यटन विसव घेवपाक, म्हणजे दिसभर कामाच्या हातून खंय तरी एक आमकां. पूण आतां गोंयानूय गुन्यांवकारी घडणुको वाडल्या, पर्यटकूय खंय तरी गोंयान येवन सेफ फील करना. सो हाजेर पक्ष कशा तरेन काम करतलो? बरोबर आसा. गोंया म्हणना फुडें सगल्यांक पयलीं येतालें गोंया शांत सुशेगाद गोंय. आयज तें सुशेगाद गोंय उरलेलें ना, सगळें चेंज जाल्लें आसा. जे ट्युरिस्ट आमचे जो भायर जे मन शांती खातीर येताले ते आयज उरूंक ना. आयज सगळ्याक हें इशू जाल्ले आसा की मनीस सेफ ना. तर तांच्या खातीर म्हाका दिसता हे सगळे जर बंद जावपाक जाय जाल्यार एक करप्ट फ्री एक बरी अशी पार्टी येवपाक जाय, जी आम आदमी पार्टी आसा, जे सगळे क्वेश्चन सॉल्व करतले. ह्या फावटी ते खातीर तुमी सगळे जाणां आम आदमी पार्टी वोट करा. म्हजें चिन्ह जावन आसा झाडू. एक्चुली हे तुमचे सगळ्यांचे चिन्ह जावन आसा, म्हज्या खातीर न्ही. हांव तुमच्या खातीर भायर आयिल्लें आसा. हांव सगळ्यांक अपील करता की तुमी ह्या फावटी आम आदमी पार्टीक निवडून हाडपाचें, आमचे चिन्नाक झाडवाक वोट करपाचें. हो आवाज जावन आसा तुमचो. हांव परत एकदां तुमकां सगळ्यांक आव्हान करता, तुमचे आवाज म्हणून भायर सरा, तुमच्या खातीर भायर सरा. तुमची सगळ्यांची कामां जावनी. हांव फक्त नांव प्रगती म्हणून, तुमचो आवाज म्हणून भायर सरला. म्हाका आशा आसा तुमी सगळीं जाणां म्हाज्या बरोबर रावतलीं. थँक्यू. हे बदल सारको गरजेचो, कित्याक जाल्यार एक तरी एक महिला रिप्रेझेंट करता हांगा, आनी महिलांक एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आहा बऱ्या मनशा वांगडा एक फुडें सरपाची. कित्याक प्रगती पेडणेकर हे सदांच सोशल लायफान चड इनवॉल्व आहात. ताका जर तुमी पॉलिटिकल कितें प्रश्न विचारत जाल्यार तेजेर आन्सरां दिवपाक जायना, कित्याक ते सोशल लायफ चड आसा. आनी हे ताका सगळ्या लोकांनी फुडें काडला, बाबा तूं हे चड फुडें आनी तुका रिजर्वेशन मेळ्ळा तेन्ना हेजी ऑपॉर्च्युनिटी तूं घे. लोकांनी सांगलें आमी तुज्या वांगडा आसा म्हणून, आनी त्या विश्वासाचेर आमी फुडें सरल्या आनी तिका भरपूर दिसान दीस प्रतिसाद मेळत आसा. रेश मागुशान पळयत जाल्यार सगळें चडशें चल्लां पळय ते कोण कोणाक काय आयकना, कोण कोणाचें कितें सांगपाक वचत जाल्यार कोण प्रतिसादूय दिना ताका. म्हणटकूच आतां अशी गरज आसा की एक न्यू कितें तरी घेवन लोकांनी फुडें सरपाक जाय. हय, ती एक सेमी फायनल कशी न्हू. आतां लोकांनी ह्या वोटिंगाचेर लोक ठरयतले की फुडें बाबा कसलो सरकार येवपाक जाय. तेजे वरसून आमी लोकांक अपील करता की हे खेपो जे पळय आसा न्हू, सरकार जर फुडलो चेंज जावपाक जाय जाल्यार हे पळोवन लोकांनी वोट फॉर चेंज करचें. आनी झाडू हो एक असलीच एक बरे लोकांक घेवन येयला जितून की सरकार सगळो बदलूंक शकता, गोंयची राजनिती बदलूंक शकता. सो आम आदमी पार्टी आमकां हांगासर नवी न्हू. तशीच आमची जी कॅन्डिडेट आसा प्रगती पेडणेकर, तेवूय आमच्या ह्याच गांवचे आतां म्हाजी मम्मा. आनी ह्या फावटी ती फुडें सरल्या आनी खूब लोकांनी तिका सपोर्ट दाखयला की तिणें फुडें सरचें आनी ती तेंचे फाटी आसा म्हणून. हांव अपील करता आमचे जे यूथ आसा पळय तेंचे कडेन की तुमी ह्या फावटी भायर सरचे, तुमी ह्या चेंजा खातीर वोट करचें. कित्याक सगळ्यांनी पळयलां की कशें एड्युकेशन घेवन सुद्दां वी आर फेसींग दीस डिफिकल्टीज. आमकां जाय ते जॉब्स मेळना. हे सगळें जाता कित्या खातीर आमी भायर सरना, आमी चेंज करना, आमी आवाज उखलना अजून सुद्दां. सो दीस इज द रायट ऑपॉर्च्युनिटी. आमी वोट करपाक जाय, आमी चेंजा खातीर वोट करया. ह्या फावटी आमी आम आदमी खातीर वोट करया आनी ह्या फावटी मातशे बदल घडोवया. आमकां हांगासर खुबशे ऑपॉर्च्युनिटीज आसा, खुबशे कल्चरल ग्रुप्स आसा जेंकां हांगासर बरें बरें टॅलंट आसा, बट आजुनूय ती लायमलायट गावना, आजुनूय ती स्टेज गावना. तशेंच हांगासर खुबशे अशे लोक आसा जे स्पोर्ट्सान खूब बरे आसा, बट आमचे कडेन तो इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. थोडे इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्ले आसा बट ते बंद आसता चडशे वेळार. सो आतां हो टायम येयला की आमी हे चेंज करूं शकता. सो प्लीज डू वोट फॉर आम आदमी पार्टी. झाडवाक मत द्या आनी ह्या फावटी आमी बदल घडोवया. तर आयज गोमंतक टीव्ही रेईस मागूसच्या आम आदमी पक्षाचे जे उमेदवार आसा प्रगती संदीप पेडणेकर हांच्या वांगडा हांचो फूल राजकीय प्रवास आमी जाणून घेतलो. तांच्या वांगडा डोर टू डोर कॅम्पेनींग आमी केलें. तर तांच्या फुडल्या वाटचाली खातीर तुमकां खूब खूब परबी. तर ही कार्यावळ हांगाच सोंपता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव दिप्तिका कोडकर. थँक्यू. देव बरें करूं.